फाटली कितलीशींच वर्सां कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षांनी घवघवीत येस मेळोवन स्टेलर अकॅडमीन देशभर आपलें नांव जोडलां. 5वी ते 10वी मेरेन भुरग्यांक कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षेक तयार करपाचें काम स्टेलर अकॅडमी सातत्यान करता. 21 मेक परवरे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी स्टेलर स्कूल ऑफ एक्सलन्साचें उक्तावण जालें. मुख्यमंत्र्यान स्टेलराची तोखणाय केल्या. आणि आमची ही संस्था फक्त एज्युकेशनच करपाचो आमचो विचार आशिल्लो. तो प्रस्ताव हांवें आमच्या कार्यकारिणी बैठकीत मांडून तो सगळ्यांनी संमत केलो आणि 10 ऑगस्ट 2020 साली 11वी 12वीचे वर्ग आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी आम्ही ते क्लासेस सुरू केले. दर वर्सा आमच्या ह्या इस्कॉलाचे 50 ते 60 भुरग्यांक मेडिकलान वयता आणि 20 ते 25 भुरग्यांक इंजिनियरिंग IIT NIT ऍडमिशन घेता. चडांत चड भुरगे ह्या अकाडेमी कडेन आकर्शीत जावपाक लागले आणि तांकां जागेची कमतरता भासपाक लागली. म्हूण मंडळाच्या कार्यकारिणीन पोरण्या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांदपाची ही आमी संकल्पना फुडें हाडली आणि आज तुम्ही त्याचे साक्षीदार आसा. आम्ही जेन्ना शिकतालो, जेन्ना हांव 19 जेन्ना 12th केली तेन्ना म्हाका दिसता आमचो IIT एकदम कमी 1 काय 2 भुरगे, म्हाका याद सुद्दां जायना. MBBSाक आमी तेन्ना 70 सीट आसले, जनरल 40 आशिल्ले, थोडेच भुरगे आसले. पण आज हांव पळयला कितलेशेच गोंयच्या भुरग्यांक हाका मेळटा, IITक मेळटा, एम्सान मेळटा, AFMCक मेळटा, कितलेशेच मेळटा. हाचो अर्थ कितें आसा? भुरगे आमचे हुशार तेन्ना आसले, फॅसिलिटीज नासले. आज मराठा शिक्षण संस्कृती मंडळान एक बरो डोर केला. आज स्टेलर अकॅडमी असली अकॅडमी, बाकीचे अकॅडमी खूप आसा. हे अकॅडमी जाल्यामुळे आज आमच्या भुरग्यांक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम रायट फ्रॉम 8वेच्यान सुरू करता आणि हे भुरगे खंयची एक्झाम क्रॅक करता. आज 50th एनिवर्सरी आणि तातूंतल्यान इनॉग्रेशन ऑफ न्यू प्रिमायसीस ऑफ मराठी भवन जाता. हातूंतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांक भितर खूब आनंद जाला आसतलो. आमकांय आनंद जाला की केन्ना हें कंप्लीट जातलें आणि लोकर्पण जातलें हे विचारधारान आमी चलताले. पूण सदांच जशें आमचे एडवोकेट धादोळकर बाबान सांगलें, संस्था जवळ जवळ 50 वर्सां आज करता आसतना हांव बेटो न्हेसतालो म्हणजे हांव तेन्ना 2 वर्सांचो आशिल्लो. 50 वर्सां लागली म्हाका 52 जावपाक आणि 50 वर्सां लागली हो प्रकल्प तयार जावपाक. पूण खंय ना जाल्यार खंय जे रोंपे ते संस्थाचे सुरवातीक ताणें घाल्ले संस्थापकांनी, ते म्हाका दिसता एक वेळ आसता एक संस्था चालू जावपाक. आज खंयचोय संस्था सुरू जाली, आमची संस्था खूब जातात आणि संस्था जातकच ताका चालना समज मेळना जाल्यार फुडें विचारधारा बदलता आणि तो प्रकल्प एक व्हायट एलिफंट म्हणून आमी म्हणटा. पूण योगायोगान तुमकां आज एक बरो अध्यक्ष मेळ्ळा राहुल शेट्टेच्या रुपान. आज अशे पूर्ण संस्था मराठा शिक्षण संस्कृती मंडळ फुडें वता आसतना 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आसतना आज ताजे कडेन भरपूर चॅलेंजीस आसतल्यो. एक वाटेन स्टेलर अकॅडमी, एक वाटेन एज्युकेशनाचे ते विचार आणि हे सगळे विचार आर गॅप्स विच वी आर नॉट हॅव्हिंग इन द इकोसिस्टम. नीट एक्झाम बऱ्या तरेन क्लियर करपाक शकतात आणि बऱ्या तरेचे टॅक्निकल एज्युकेशन घेवपाक शकतात. आणि म्हणून हे सगळें जर करतलो आसत जाल्यार परमिशन मेळपाक जाय. जेन्ना हो प्रस्ताव जेन्ना रवळून म्हाका म्हळ्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन उलोवया, हांवूय तांचे बरोबर उलयलो. पण मुख्यमंत्र्यान ते पळयतकच इमिजिएटली म्हणलें की डेफिनेटली करुया म्हणून. तेंच्यांनी न विचार करता इमिजिएटली सायन मारली आणि आमचे झिंगडे बाब त्या वेळेचे डायरेक्टर आशिल्ले. कारण तांच्यांनी हो प्रस्ताव जो आसा तो पास केलो आणि बऱ्या तरेची ही स्टेलर अकॅडमीचे एज्युकेशन हांगा फुडें वचपाक लागले. कालांतरान ज्या वेळार आमी पळयतात की नवीन एज्युकेशन पॉलिसी ही जर पळयली आसत जाल्यार सुरवाती पासून भुरगीं जर आसत जाल्यार ती फायदो जातलो. आनी म्हणून परत एकदां जेन्ना प्रपोजल मुख्यमंत्र्यान समोर दवरलें की 5वी पासून जर आमी सुरू केली आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां 11वी 12वीक भुरगीं बरीं मेळटलीं आनी फावंडेशन जर बरें जालें आसत जाल्यार भुरग्यांचो बऱ्या तरेचो बेस भुरग्यांचो आमी निर्माण करपाक शकतले. आणि ते परमिशन सुद्दां मुख्यमंत्र्यान दिलें. आणि म्हणून ह्या वर्सा पासून 5th स्टँडर्ड पासून ह्या इन्स्टिट्यूटा भितर भुरगीं एज्युकेशन घेवपाक आनी ताका एक बऱ्या तरेचे एज्युकेशन ह्या स्टेलर अकॅडमी भितर मेळपाक लागलें. आणि म्हणून हे जे आमचे हांगाली टीम जी आसा, योगेंद्र आनी ताची संपूर्ण टीम टिचींग, हांचे हांव अभिनंदन करता. कारण एखाद्या संस्थे भितर जेन्ना आमी टिचर जे आसात तेंचें योगदान हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण तांच्यांनी जर बरें शिकयलें जाल्यारच ताचो रिजल्ट बरो लागपाक शकता. आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर हो फुडार आनीकूय बरो जावपाक जाय म्हणून गव्हर्मेंट इन्वेस्ट करीत आसा. तर म्हाका खूब बरें दिसता की गव्हर्मेंटाच्या बरोबर अशा पद्दतीच्यो प्रायवेट
institutions, they are also investing in the education sector in the state of Goa. For example, आम्ही जेका मराठी शैक्षणिक संकुल मंडळ असतले किंवा स्टेलर अकादमी असो, they had invested their own money. म्हणजे हे पैसे परत किती येतलो हांच्यानी विचार करूंक ना. बट तो कोणा खातीर इन्वेस्ट केला तर आमच्या गोयच्या स्टुडंट्सां खातीर तेंच्यांनी इन्वेस्ट केला. परत येता तेन्ना येता. पण आमकां अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या भुरग्यांचो बरो फ्युचर घडपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्ट केला. आज खूब जाण आमी पळयताले की पयलीं 11वी 12वी ट्युशन दिताले, मागीर क्लासीस जॉइन करपाक लागले, आतां प्रायवेट हाय सेकंडरी येवपाक लागले. नाव देर इज प्रायवेट स्कूल इज कमिंग. म्हणून आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द स्टेलर अकादमी आणि म्हटलां की वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड ऑनवर्ड, बट दे आर प्रिपेरिंग द फ्युचर स्टुडंट फॉर द IAS, IPS, IFS. ह्या पद्दतीचे नवीन नवीन गोष्टी आणि नवीन नवीन एड्युकेशन्स हे प्रायवेट इंडस्ट्रीनी सुरू करपाक जाय आणि ताज्या खातीर अशा पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची बऱ्या गरज आसा. म्हणून हांव आयज दोनूय मराठा मंडळ संकुल तांच्यांनी स्टेलर अकादमीक आसरो दिलो आणि त्या निमित्तान तांच्यांनी हांगा सुरू करपाक शकले. बट डेफिनेटली म्हणजे येता त्या 10 वर्साच्या भितर आमकां ह्या इन्स्टिट्युशनांतल्यान IAS आणि IPS दिसतले. ह्या प्राऊड Today, two stories converge into one. The 50-year legacy of Maratha Shikshan Sanskruti Mandal and the young, determined journey of Stellar Higher Secondary School of Excellence. To train kids from a younger age in such a way that they are ready to clear any competition and excel in any field of their choice. Today, I am thrilled to inform you that we have taken a strong step in that direction. We are proud to announce the launch of Stellar Secondary School of Excellence, a complete school for students from class 5th to class 10th. This will not be a school that merely transfer information from textbook to notebook. Stellar Secondary School of Excellence will be a place where a child is developed holistically in mind, character and capability. Bureau Report Prudent.